देवाच्या भावनेनो आयचे विशय आमी नियाळ कोत्ता कोणाकूच भायर नासतना सगळ्यांक वेगून ज्या भशेन सायबीन मायन आनी ताच्या पुतान जेजू क्रिस्तान कोणाकूच ह्या भाशेन भायर रावंक ना ओ म्हणल्यार पयस करूंक ना ओ कोणाकूच सांडूंक ना ह्या भाशेन इलो वेळ आमी दोळे बंद करुया सगळीं खंयसर बसल्यार शांत रावया पवित्रात्म्या येतू देवो मोगाच्या होच्या मोज्या काळजां सगळीं सांगात म्हणया पवित्रात्म्या येतू देवो मोगाच्या होच्या मोज्या काळजां आनीक फावटी सगळीं पवित्रात्म्या येतू देवो मोगाच्या होच्या मोज्या काळजां देवोय घसघशीत पावस करपेचो ह्या वेळार आदार तुवेंच आमकां दिवचो आशेता काळजान मोगाच्या आत्म्या मोच्या हे देवून पवित सगळ्या बोळान तुज्या सगळीं देवोय घसघशीत पावस करपेचो ह्या वेळार आदार तुवेंच आमकां दिवचो आशेता काळजान मोगाच्या आत्म्या मोच्या हे देवून पवित सगळ्या बोळान तुज्या पवित्रात्म्या हे तू देवो मोगाच्या होच्या मोज्या काळजां सगळीं सांगात एका ताळ्यान पवित्रात्म्या हे तू देवो मोगाच्या होच्या मोज्या काळजां एका काळजां ह्या मोज्या काळजां सगळीं सांगात मोज्या काळजां वय भाव भयणीनो आमी क्रिस्तांव जिवितान आमकां पवित्र जावंक जाय जाल्यार आनी क्रिस्तांव जिवीत म्हणल्यार एक पवित्रपणाचें जिवीत ज्या भशेन सान पेद्रून आपली चिठीन अध्याय 2:3 बरयला सगळ्यांक देवान आमकां पवित्र जावंक आपयला वय की ना आपयला की ना सगळ्यांक भुरग्यां पासून तरणाट्यांक काजारी जिवीत जियेतात जाणट्यांक सगळ्यांक एक येवकार आसा हो सगळ्यांक देव बाबान आमकां एक येवकार दिलोलो आसा सगळें पवित्र जावं थोडी म्हणटली म्हाका आपोवंक ना न्ही आपयला सगळ्यांक आपयला पवित्रपणान कॉल टू होलिनेस आनी पवित्रपण आपयल्या म्हणल्यार पवित्रपणान चलोवंक पवित्रपणान उलोवंक पवित्रपणान भोंवंक पवित्रपणान वावर करूंक पवित्रपणान कितेंय म्हज्या जिवितान घडटा तें सगळें पवित्रपणान घडोवंक जाय आनी आमचो देव पवित्र हालेलुया हालेलुया आमचो देव पवित्र देव तो आनी हो पवित्र देव सगळ्यांक आपयता पवित्र जावं बाबाली म्हजी शिकवण न्ही ही सान पेद्रून सांगलेली आपले चिठीन अध्याय 2:7-9 वाचात घरा गेल्यार थोडो वेळ मेळ्ळ्यार बायबलान वाचात सगळ्यांक आपयला पवित्र जावं पूण आमी मनशां आमचे लागीं उणेपण आसा स्वार्थीपण आसा ते देखून म्हज्या स्वार्थीपणान हांव पवित्रपण वाडोवंक सोदिना थोडी म्हणटली भुरगीं म्हणटली आतां हांव ल्हान आसा म्हाका पवित्र जावंक आतां म्हाका नाका तरणाटी म्हणटली ना अजून म्हाका नाका पवित्रपण म्हाका बेबतीकाय करूंक जाय म्हाका पुरजोडपणाचें जिवीत जिवंक जाय ह्या भाशेन म्हाका तेच वाटेन म्हाका चलोवंक जाय काजारी जिवीत म्हणटल्यार जर म्हजो घोव भायरगांव आसा आनी हांव एकली म्हाका वायट संबंद जोडूंक जाय दुसऱ्या दादल्या लागीं तर ह्या भाशेचें जिवीत देवाक नाका पवित्रपणान
थंय जाणटी कितले वर्सां गाडयो मारून 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 आनी आमी दुसऱ्यांकय शिकयला जाणट्यान मारल्यो गाडयो आनी तेच फळ कोणें खायलें भुरग्यांनी भुरगेंय तेच भाशेन कित्याक जाणटे जे कोत्तात धाकटीय कोत्तात भाव भयणीनो हेजो अर्थ म्हणल्यार आमी कोणाकूच भायर रावंक जायना पयस करूंक जायना जरी हांव पवित्र ना तो हांवें दुसऱ्यांक पवित्रपणान आपोवंक जायना जर म्हाज्या जिबेन पवित्रपण ना जाल्यार अशें म्हणटात बरेच वर्सां पयलें एक सेंट पाद्रे पियो तुमी आयकलां आसलें नांव न्ही सेंट पाद्रे पियो आयकलां कितल्यांनी आयकलां हात वर करात पया सेंट पाद्रे पियो आयकूंक ना तोखणांचे सांतांचे आयकतले नामदेव सान पाद्रे पियो हेचें नांव तुमी आयकूंक थोडें आयकलें आसतलें आमी थोडें कान दिना हांव आयकोंक पण थोडो आमचो भाव फाटल्यान हात वर करता हांवें आयकलां सेंट पाद्रे पियो भुरग्यांनी आयकात सैतान तुमच्या फाटल्यान आहा सैतान तुमचे फाटल्यान आहा तो तुमच्या फाटल्यान भोंवता सांत पेद्रू म्हणटा आपले चिटीन Satan is roaming around like a roaring lion. तो तुमकां निसंटन करून पळयता तेजे पेद्रूची चिटीन अध्याय 5 तुमी वाचत 36 सैतान भोंवता तुमच्या फाटल्यान तुमकां सिंहा भाशेन सिंहा कसो आसता पळयलात न्ही भुरग्यांनो लायन लायक अ रोरिंग लायन टू डिवाव यू म्हणल्यार तुमकां काबार करूं पूण आमकां कोण तरी हा आमचे सांगाता पूण एक सांत पाद्रे पियो आपल्या जिवितान जेन्ना तो आपल्या मठान रावतालो तेन्ना थोडे गरीब लोक त्या मठा लागीं येयले आनी दारार मारलें घोडे आतांच्या वेळार जरी तुमी दारार मारशी जाल्यार पाद्री कितें म्हणटलो कोण येयला रे वायर पूण पाद्रे पियो ह्या भाशेन करूंक ना दाराचेर कोणान बडयताना तेणें तो आवाज आयकलो तो ताळो आयकलो तो दाराचो तो धांवून गेलो एक पाद्री तो सेंट पाद्रे पियो आनी तो वेळ सांजेचो वेळ काळोख पडलेलो कोण दार उगडटा सांजेचेर उगडटा पेप पयलें जाल्यार उगडपलें जरी कोण पळोवन येयला जाल्यार पूण दाराचेर बडयताना सांत पाद्रे पियो धांवन वयता आनी दार उगटें कोत्ता एक खरो क्रिस्तांव कोणाकूच भायर आयना कोणाकूच पयस करिना तो कोणाकूच पयस करिना सगल्यांक तो वेंग मागता कारण सांत पाद्रे पियो सायबीन मायचो खूब मोगाचो तो सायबीन मायक चिकटून मागतालो सायबीन माय तूं म्हाका राख आनी सांबाळ म्हज्या जिविताची यात्रा तूं पूर्ण कर आनी जेन्ना तो लोक येता थंयसर तो दार उक्तें कोत्ता आनी तांकां स्वागत कोत्ता येयात आनी मागणें करात त्या भाशेन आमकां एकूच उक्ती जाता मागणें करूंक वेळ मेवता आनी ते सगळी तो थंडीचो वेळ आसलो थंडासान आसली इट वॉज कोल्ड थंडाय आनी तेंच्या आंगाची सूड आंग वचतली कापडां सारकी नासतली आनी पाद्रे पिवन तांकां पळोवन ताका चूच तरी दिसलें ताका दिसलें हांकां कितें तरी गरम कापडां तांकां फावो जावंक जाय कित्याक त्या देसान इटली हांगासर तो वेळ थंडीचो आसलेलो आनी पाद्रे पिवन पयलें कलेक्शन बॉक्स आसलें तें कलेक्शन बॉक्स ताणें फोडलो पयशे काडले आनी सगळें तें त्या भाव भयणीक दिलें सायबीन मायचेर मुकूट आसलेली भांगराची ती मुकुटी काडली आनी त्या गरिबांक दिलें विधीचेर आसलेली बरी कापडां ती काडली सगळी तांकां दिली आनी म्हणलें वचत आनी विकतें कितें तरी बरें बरें घेयात भाव भयणीनो आमच्या संस्थेन घोडे आमच्या फ्रांसिस्कन सभेन एक वडील आसता तो सकाळीं फुडें वडील पळयता कांयच दिसना
थंयचा पाद्र पियो हे सगळे वस्तू खंय गेल्यो तर ताणें कितें म्हणलें सायबीन मान म्हणलें सगळे दिवन उडय कितें म्हणलें आयकलें तुमी कितें म्हणलें सायबीन मायन म्हणलें सगळे दिवन उडय तो तेजेर चाडवलो तुका आनी कोणें सायबीन मायन सांगलां भाव भयणीनो पाद्र पियो तेची कूड आयज अविनाशी आसा कूड कुसोंक ना सान जवानी रोतोंदो हांगासर जल्मल्लो हो एक यात्नीक जावन मरण पावलो 1968 साली 1968 आयज देखून तेची कूड अविनाशी आसा भाव भयणीनो हो सायबीन मायचो मोगाचो आयज तेची कूड कुसोंक ना कित्याक आमची कूड जेन्ना आमी पोत्तले आमची कूड 4 दिसान कुसतली हालेलुया कितल्या दिसान 4 दिसान काबार पाद्र पियोची कूड अविनाशी रावली भाव भयणीनो कारण त्याने कोणाकूच भायर रावंक ना कोणाकूच ताणें पयस करूंक ना ताणें वेग मारली जेजू भाशेन जेजूचे जिवीत तो जियेलो ताका 5 गाय आसलेले आनी मेलो उपरांत ते 5 गाय ते नापयस जाले भाव भयणी तुमचे मुखार एक ल्हानशें उदाहरण अशी खूब अशी उदाहरण आसात भाव भयणो कोणें आयजच्या ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ताना मागुया चड वेळ घेयना कित्याक आमकां बस चुकता मागीर सर्विसाची मागुया ह्या वेळार की आमी जरी कोणाक पयस केला आमी घरांतल्यान कोणाक भायर काडला बरेचशे लोकांनी आपल्या भुरग्यां कडेन घरांतले भायर काडले ती बॉम्बे पावली पुणे पावली कामाक ती पुतून केन्ना येवंक नात कित्याक तांकां दूख दिसलें की डॅडीन म्हाका घरांतले भायर काडलोलें म्हजे मायन म्हाका घरांतले भायर काडलोले म्हाका दूख दिसता अशे खूब अशे भाव भयणी आसात आमचे मोदेकार तुमकां मेवतले खंय ना खंय म्हजे डॅडीन म्हाका काडलोलें पूण म्हाका देवान सांडोवंक ना सायबीन मायन सांडोवंक ना पूण हांवें दुसऱ्यांक आदार दिलो दुसऱ्यांक हांव तेंच्या गोरजेक पावलो भाव भयणी मागुया आयच्या मिसान आमी जरी केल्या हें पापो आमी ह्या मिसाचे बलिदानान मागुया